वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या। आता हे विधेयक संसदेकडल्यान संयुक्त संसदीय समितीकडेन चर्चे खातीर धाडटले। ह्या नादी सप्टेंबरात केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन नेशन वन इलेक्शनाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्ली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान सांगले, पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आणि लोकसभेच्यो वेंचणुको जातल्यो। विधेयक मंजूर जाल्यार 2029 मेरेन एक राष्ट्र एक वेंचणूक। समितीच्या अहवालाप्रमाण एक देश एक वेंचणूक लागू करपा खातीर राज्यांचो विधानसभा कार्यकाळ उणो करपाक जाय। ज्या राज्यांनी 2024चे अखेरेक वेंचणुको जावपाच्यो आसात तांचो कार्यकाळ वाडोवचो पडटलो। विधी आयोगाच्या प्रस्तावाक सगळ्या पक्षांनी हयकार दिल्यार 2029च्यान ताची अंमलबजावणी जातली। 2026 मेरेन 25 राज्यांनी विधानसभा वेंचणूक घेवच्यो पडटल्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।